देवाचे सोडले लास्ट देवाचे पासून देवा सोडलो. आवयने हांव दोगांय एकटलो तिचे वर्स पयलीं तेन्नाच्यान आराम लागलो. कुणी घर देता का हो घर हो फामाद मराठी नाटक नटसम्राटांतलो डायलॉग दर एकल्यान आयकलोच आसतलो. थंय हो प्रसंग फकत नाटकापुरतो मर्यादीत आशिल्लो, पूण सांगेच्या बालकिणी वाठारांतल्या रमेश तुकाराम नायकाचे बाबतीत खऱ्यांनीच कोण घर दिता काय घर अशी म्हणपाची पाळी आयल्या. 74 वर्साचो रमेश आपल्या पुर्वजांच्या भाटात एकलोच रावता. ना घर, ना दार, ना फामिली, ना बायल, ना भुरगीं. आदार कसलोच ना, ना काम, ना धंदो. जगपाचें कसलेंच साधन ताचे कडेन ना. आपल्या भाटान पत्रो घालून एका ल्हानशा खोपीत तो रावता. जगपा खातीर कसल्योच मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत ना. पूण सांगतलो कोणाक? आदार मागतलो जाल्यार लागींचो कोणूच ना. शेजारी केन्ना केन्नाय जेवण दितात. भाचो केन्नाय फावट मारून वयता. पळयात हो खासा रिपोर्ट. आवय मेली मागीर हांव एकटो उरलो. लग्न जालें ना? लग्न हेका लागून भंय हांव तुजे विचाराक आसना आहलो. एक 10 वर्स भितर सोंपता आहलो. भाचो फक्त म्हाका तांदूळ दिता. बाकी हांव कोणा कडेन मागून कितें हाडटा. आता तुम्ही रावता ते तुमगेलें काय दुसऱ्या हेतून रावता? आवयत नांवार पूण नांवार जावं ना. हांगा न्हिदता रातचो सकाळी लाकडें बुरकतालो आहा. तुमकां हांगा जनावरांचो बी भंय दिसना? जनावरां म्हाका भिता पळोवपाक. पयशे कांय ना, कोणा कडेन मागून हाडटा अशें. आता अशें तुमी कितले वर्स जाले आसा हांगा? 1967 साकून आसा. तूं पयलीं काम करतालो? आसलो म्हणल्यार सारकें काम न्हू, डेमा बी काम ते प्रायवेट न्हू तें पायनेर ती बरोबर कंपनी न्हू. कितें काम करताले? सुपरवायझर तेन्ना ते 12 रुपये पगार. कितलो? 12 रुपये. आवयने हांव दोगांय एकटलो. ती सादारण 30 वर्स पयलीं तेन्नाच्यान आराम लागलो. देवाचे सोडले लास्ट देवाचे पासून देवा सोडलो. जाणटेपणाक लागून काम करप लेगीत रमेशाक शक्य ना. ताका लागून पोटा खातीर अन्न हाडटलो जाल्यार पयशे ना. मागतकीर आपल्याक गांवांतले लोक जेवण दितात अशें तो सांगता. ताची परिस्थिती पयली जाल्यार कोणाकूय काकूट येतली. सिनियर सिटीजन कार्ड बी कोण करून दिलें तुमकां? दिला म्हणल्यार ते कांय अर्थ न्हू. हांगा येता तेचे म्हणटी कडेन म्हाका पुलीस धरिता, आपूण रावता आनी सेल्फी घेता आनी वयता जालें. आनी म्हाका म्हणलें पोटा कितें बरें नासलें कशें आतां काय सांगना. तुका आतां ते म्हयन्यांत सिनियर सिटीजनाक पयशे मेळटात? हांगा पंचायत कोण पंचायत बंद केलें मागीर. हांगा कोण येयले मरे चेकिंगाक कोण येयले तेणें सांगलें हांगा रावना म्हणून. लोक बरोबर न्हू हांगाचे. आतां लोक हांगा शेजारी लोक आहा रस्ते पयल्यार म्हणल्यार दारां गेल्यार कोण वाडना. तुगे दारां गेल्यार तूं वाडचें दिता तुका तशे लोक दिता. आमी आसा कुमियाताल वालकिणी सांगे आनी जो म्हाजे सायडीन आसा तो रमेश तुकाराम नायक. अरावंड 74 एज. तेजी परिस्थिती अशी आसा तेका कोणाचो आदार ना. तेगेल्या आवय बापाय बरोबर तो रावतालो. तो लग्न जालें ना पूण ह्याच झोपडी म्हणल्यार घर म्हणपाना झोपडी म्हणपाना पूण खंय तरी तेका एक आदाराचेर तो रावता. आनी खंय तरी तेका एक भाचो आसा तो तेका केन्ना हाडून सपोर्ट करता. तो 12th पास जाल्लो आसा पूण तेजे काम नाशिल्ल्यान पयलीं काम करतालो मागीर खंय तरी काम गेल्ल्यान तेजी परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ल्यान हे एरिया पंचायत आसा पळय तेणी लक्ष दिवपाक जाय हेचेर की जे कोण सिनियर सिटीजन तांकां अत्यंत गरज आसा. तांकां ह्या मनशाक खंय पावोवपाची इम्पॉर्टन्स आसा. पूण कितें आसा तेणी सांगलें येतात आपल्याले वास्तूच काडटा पूण जे तांकां मेळपा जाय ते योग्य टायमार मेळना. पूण आपल्याक जे वालकिणी गांव आसा त्या लोकांक ताका विचारलें तुजें पोट कशें भरता. गांवांक लोक आसा जेवपाक वाड म्हणल्यार ते वाडटात पूण केन्ना आपल्यालो जो भाचो आसा ना लोकां कडल्यान कितें मागून आपूण खाता. पूण मेन म्हणल्यार कितें जें घर आसा ताका सेफ्टी ना. तो रावता न्हिदता लाकडाची खाट करून. फक्त लाकडां बडी घातल्या आनी तेजेर शेंद्री घालना कपडो घालता ना साक घालून तो न्हिदता. मोरल सपोर्ट जाय तेंचे सोयऱ्यां कडल्यान नाजाल्यार लोकल जी ऑथॉरिटी आसा तेणी हे मनशाचेर जे खंय तरी तेगेलो टायम आसा 74 इयर्स खंय तरी लक्ष दिवन ताका आदार दिवपाची गरज आसा. खंय तरी आपल्याक आदार आसचो हें तेंचें मागणें.
वाल्किनी सांगेच्यान कृष्णानंद पेडणेकर.